कोणाक 5 वर्सां 10 वर्सां कितले 100 वर्सां तुमकां डायबिटीज आसा तितले हायर रिस्क दोळ्याचे रेटिनांत किडनींत प्रॉब्लेम येवचे. आमच्या नॉर्मल जिवितांत एका हेल्दी मनशान आपले दोळे कशे सांबाळी येता? ऑलमोस्ट 3000 चिल्ड्रनांत रिफ्रॅक्टिव्ह एरर आसा मँगलोर दक्षिण कन्नडांत. ही वचून पाले आमचे फ्युचर जनरेशन जातात. सो ब्लायंडनेस आमी अवॉइड करयेत. हांव चिंता ह्या लास्ट 5-10 वर्सांनी आमचे दोळ्याचो उपयोग चडला. आमी चिंतचे मे बी ल्हान भुरगीं आतां कित्याक स्पेक्स दिजे, आतां कित्याक काले सर्जरी करयचे. त्या स्टेजार आमी पिकअप केल्यार 7 वर्सां प्राया भितर आमी काले प्रॉब्लेम आल्यार भुरग्यांचे ते समा करीचे. भुरग्यांक कोणाक पळोवंक गेल्यार कर्नाटकाचे प्रॉब्लेम रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स म्हणटा आमी, शॉर्ट सायट लॉंग सायट. 40 वर्सांच्या पयलें ऑपरेशन जाल्ल्यांक दाट वॉकल दिताले ऑपरेशना उपरांत सोडा ग्लास म्हणटा तशें जाता. सडन उठताना एका दोळ्यान दिश्ट ना, दूख आसाना काही आसाना मात्र दिश्ट ना. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. देवान इतलो सोबीत संसार रचला आनी त्या संसाराची सोबाय आमी साकिजे जर आमकां जाय आसात दोळ्यांची सुबीत दिश्ट. दोळ्यांची दिश्ट कशी बरी उराजे, दोळ्यांची भलायकी कशी सांबाळयत म्हणल्या विशयांत आमकां साबार जाणांक गुर्तुना. ओरल हेल्थ वा आय हेल्थ हे दोन आमी सडावत जावन मस्त नेग्लेक्ट करचे संगती जावन आसात. तर दोळ्यांची हेल्थ कशें सांबाळचे, दोळ्यांच्या एका पिडे विशयांत कितल्यो जमण्याच्यो पिडा आसात, त्या पिडेंतल्यान कशें भायर येवचें आनी हाचे विशयान सगळी माहिती दिवचे खातीर आज आमचे सांगाता आसात डॉक्टर सरिता लोबो. फादर मुल्लर हॉस्पिटलांत ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट जावन 10 वर्सांत हांव ती सेवा दिवन आसा आनी एक दोळ्यांची डाक्टर जावन 15 वर्सांत हांव ह्या फिल्डांत ती आपली सेवा दिवनच आसा. तर आयच्या दिसा येया तिचे लागीं आमी उलया. तर डॉक्टर सरिता सर, आमचे वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टीमा तर्फेन तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. येस डॉक्टर सरिता, तुमकां पळयतना म्हाका बारीच खुशी जाता. एक तुमचो स्वीट स्माईल आनी एक तुमकां हांव हाच्या आदीं मेळ्ळ्या तर तुमी त्या पेशंटा कडेन उलोवची रीत, तुमचे ते सॉफ्ट एक जालें म्हणल्यार मोवाळ नितळ उलोवणें पळयतना बारीच खुशी जाता. तुमच्या बिझी शेड्युला मदीं सकाळीं सर्जरी आनी पुरा फिनीश करून तुमी कशे ह्या स्टुडियोक येवन पावल्यात. तशें म्हाका तुमकां आतां फस्ट सवाला विचारचें जाल्यार ह्या एका दोळ्यांच्या एक ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट आमी कितें म्हणटा ते एक फील्ड चूज करीत म्हणून तुमकां कित्याक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें, हाचे फाटलें एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी काल्यार म्हाका सांगतात की. हांव जल्माली मँगलोरांत शिकिल्ली हांगात. तशें आसल्यान मुखार कालें करीचें म्हूण चिंतना म्हाका ह्या फिल्डांत इंट्रस्ट आयलें ऑफ्थॅल्मॉलॉजी. ऑल्दो दोळो ल्हान दिसल्यार ताच्या भितर मस्त कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आसात. सो तशें आसतना आमच्या अंडर ग्रॅज्युएट MBBS टायमार हातूंत चड एक्सपोजर आसाना. सो म्हाका सर्जिकल फिल्डांत इंट्रस्ट आसल्यान हांवें चिंतलें हें एक बरें ब्रांच, कित्याक म्हळ्यार हातूंत वर्क लायफ बॅलन्सूय आसा. म्हळ्यार इक्वल अमावंट ऑफ वर्क करयत एट द सेम टायम आमकां घरा तितलेंत टायम स्पेंड करयत आसल्यान हांवें हें फील्ड चूज केल्लें. सो तुमची एक ल्हानशी वळख आमच्या प्रेक्षकांक दितात की डॉक्टर. पळय, हांव डॉक्टर सरिता लोबो, बॉर्न अँड ब्रॉट अप हांगात मंगलोरांत. सो म्हजें हांगाचें अर्ली एड्युकेशन सेंट एन्स स्कुलांत आनी सेंट अलोयशियसांत करन, मागीर एनपोयांत MBBS करन, फादर मुल्लर्सांत MS इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी करन. ताजे उपरांत एक ल्हान शॉर्ट टर्म फेलोशीप हांवें कॅट्रॅक्ट म्हणटात आमी, कॅट्रॅक्ट आनी एंटिरियर सेगमेंट फेको इमल्सिफिकेशन हातूंत हांवें केलां. तशें जावन हांगात सेटल जावन काजार जावन आतां 2 भुरगीं जावन मँगलोरांतच सेटल जाल्या. आनी करंटली हांव आतां प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ऑफ्थॅल्मॉलॉजी फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेज मँगलोरांत काम करता. काम करता. तशें म्हणटा सर तुमी म्हाका सांगलें स्पेशलिस्ट इन कॅट्रॅक्ट म्हूण सांगून. आतां दोळ्यांची हेल्थ सांबाळचें कशें म्हणल्या विशयांत आमी मस्त नेग्लेक्ट करता, कित्याक आमच्या ह्युमन जिवितांत पळयतना आमी ताप आयले वा कली उरली पीड आयली जाल्यार आमी इमिडिएटली आस्पत्रेंत धांवता. पूण दोळ्यांचे आनी दांताचे ओरल हेल्थ आमी कितें म्हणटा हे 2 संगती हांव चिंता इल्ले नेग्लेक्ट जातात गे म्हणून दिसता. सो हाका एक कारण कितें म्हणून तुमकां भोगता? आतां तुमी ते सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव चिंता ह्या लास्ट 5-10 वर्सांनी आमचे दोळ्याचो उपयोग चडला. त्या खातीर हाजे प्रॉब्लम्सूय चडले आनी हाजे विशयी अवेरनेस चडला. आनी आदल्या काळार कालें जातालें मोस्ट ऑफ द टायम्स सकाळां आउटडोर तांचे टायम मोर स्पेंड करतालीं. अशें आसल्यान एक्सपोजर टू सनलायट हें तें आसतालें. आतां पळोवंक गेल्यार आमी मोस्ट ऑफ द टायम आमी घरच्या 4 दिवारां भितर आसचें. अशें आमची भुरगीं मोस्ट ऑफ द टायम इनडोर्स आसल्यान आमकां दुसरें कांय एक्टिविटी ना. सो आमचे डिवायस युजीस एक्सेट्रा चडल्यात. त्या खातीर दोळ्याची दिश्ट आतां चड गरजेची जावन गेल्या. कित्याक म्हळ्यार लागींचें काम चडल्ल्यान ह्या लागींच्या काम चडल्ल्यान आमच्या दोळ्याचे समस्या चडल्ल्या बरी
आनी लोकांक चड अवेरनेस आयिल्ल्या खातीर आतां हांव चिंता अशें समस्या सडल्यात म्हणून दोळ्याचे. ओके, तर आता मी इनिशियल हांवें तुमचे कडेन विचारचें जाल्यार आमच्या नॉर्मल जिवितांत एका हेल्दी मनशान आपले दोळे कशे सांबाळी येता, लायक हाचे विशयान म्हाका इल्ली तुमी नॉलेज दितात. वय ॲक्च्युली दोळ्याचे प्रॉब्लम भुरग्यापणांतावन सुरू जावचे, भुरग्यापणांतावन रायट अप टू आमकां एडल्ट लायफांत. सो थोडे संगती आमकां दिसून काली भुरग्यांनी थोडे आमकां वडान ती दिसूंक दिसतात. एस्पेशली आतां भुरग्यांपणान पळोवंक गेल्यार कन्नडाकाचे प्रॉब्लम, रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स म्हणटा आमी, शॉर्ट सायट, लॉंग सायट, हें पुरा कठीण सडलां. तुमी पळोवंक गेल्यार आतां लास्ट दॅट इज द न्यू एपिडेमीक म्हणटात, मायोपिया म्हळ्यार शॉर्ट सायट. हें आतां दीस इज द न्यू एपिडेमीक. सो हें आमी मुस्तो भुरग्यांक पळोवन ऑलमोस्ट 40 to 50% हांगा स्कूल स्क्रिनींग करतना आमकां कळ्ळां ऑलमोस्ट 3000 चिल्ड्रनांतले रिफ्रॅक्टिव्ह एरर आसा मँगलोर, दक्षिण कन्नडांत. अशें जाल्ल्यान ताजे मॅग्निट्यूड आमी पळयतना ही वचून फाल्यां आमचे फ्युचर जनरेशन जातात. सो ह्या खातीर एक कॅटेगरी. आनी एक कॅटेगरी म्हळ्यार एडल्ट्सांत वडांनी कॅटरॅक्टाचे प्रॉब्लम आसूंक पुरो, दोळ्याचे प्रेशराचे प्रॉब्लम, हाका आमी ग्लोकोमा म्हणटा. हाजे विशयी ती मस्त अवेरनेस आतां सुरू जाता आसा. आनी थर्ड एपिडेमीक सांगी जे जाल्यार डायबिटीस. आतां डायबिटीस सडल्यान दोळ्याचे शिरेचेय प्रॉब्लम्स डायबिटीसा दरम्यान हें सडलां. सो हें पुरा लायफस्टायलाक लिंक जावन आसा एक रितीन सांगिजे जाल्यार आमी सांगल्या बरी मोर इंडोर एक्टिविटीज प्लस लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आनी आमचे डायट, ऑल दीस वील प्ले अ मेजर रोल सांगिजे जाल्यार. इवन हेल्थी लायफस्टायल मेंटेन करचे, एक्सरसायज, बॅलन्स्ड डायट, शुगर कंट्रोल, हें पुरा आमी केल्यार मात्र आमचे दोळ्याचे हेल्थ आमी मेंटेन करयेत. सो एवरीथींग इज इंटरलिंक्ड सांगिजे जाल्यार. एखाद्या वेळार आमच्या यंग जनरेशनाक स्पेशली आमच्या ल्हान भुरग्यांक, आतां 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक तुमी सांगल्या प्रमाणे आयसायटीचे मस्त प्रॉब्लेम आसतना तल्या भुरग्यांक पेरंट्सांनी कशें तांचे एक दोळे प्रोटेक्ट करयेत, म्हळ्यार वॉट आर द स्टेप्स दे कॅन टेक. आतां ल्हानपणार आमी युजली पळोवंक गेल्यार रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स हांवें सांगल्या बरी शॉर्ट सायट हें कॉमन प्रॉब्लम. आनी एक दोळ्याचे एलर्जी आनी थोडे लेस कॉमन साई म्हणटात आमी, कॅटरॅक्ट, तेंय आमकां भुरग्यापणांत थोड्या फावटी पळोवंक मेळटा. प्रीमॅच्युअर बेबी जाल्ल्यान स्पेशली तांकां आय प्रॉब्लम चड आसतात, स्क्विंट म्हणटा आमी, ओरे काडणं, हें आमकां मस्त भुरग्यांनी पळोवंक मेळटा. बट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जावन आसा शॉर्ट सायट. सो हें प्रिवेंट करीजे जाल्यार ॲक्च्युली स्क्रीन टायम एक आमी उणें दिवचे. आतां तुमी पळोवंक गेल्यार इवन एस्पेशली कोवीड टायमार आनी ऑनलायन क्लासाच्या बहानान त्या खातीर चड स्क्रीन टायम जाल्लो. त्या दाळ आमी पळयलें मस्त भुरग्यांक अशें सडनली मायोपिया या शॉर्ट सायटाचें एक्सप्लोजन आसलें त्या टायमार. सो ते प्रिवेंट करूंक थोड्या फावटी जेनेटीक फॅक्टर्स आनी दे प्ले अ रोल डेफिनेटली. बट काले म्हणचें म्हळ्यार जाता तितले आमी स्क्रीन टायम उणें करीचे, भुरग्यांक जावं दी वडांनी जावं दी. आतां आमचे कामा खातीर म्हणून आमी मोस्ट ऑफ द टायम एक्सक्यूज दिता, आमी कामार आमचे लॅपटॉपार करचे या मोबायलात करचे. सो जाता तितले आमी तें काम जाल्या उपरांत या भुरग्यांचें शिकप जाल्या उपरांत ते सोडून भुरग्यांक चड आउटडोर एक्टिविटी दिल्यार ॲक्च्युली आमचे दोळ्याचे हेल्थ इम्प्रूव करयेत. व्हायटमीन डी एक्सपोजर एक. सेकंड व्हायटमीन ए रिच फूड्स लायक फॉर एक्झाम्पल आमकां ग्रीन स्पिनॅच, ते ग्रीन्स, येल्लो फूड्स, पपाया, हें पुरा दोळ्याक ॲक्च्युली बरें. ते सोडून रेग्युलर स्क्रिनींग एस्पेशली भुरग्यांक आतां इस्काल जॉयन जावचे पयलें प्री स्कुलांत एक पटी तुमच्या फॅमिली ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टा कडेन एक पटी व्हरून स्क्रीन करयेत. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं युजली त्या टायमार तांकां सांगोंक कळना. स्कुलांनी पुरा स्कूल स्क्रिनींग प्रोग्राम्स आसात जाल्यार पेरंट्साच्या सायडीन एक भुरग्यांक एक वॉलंटरी चॅकअप करचें बेटर. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी त्या स्टेजार आमी पिकअप केल्यार 7 वर्सां प्राया भितर आमी काले प्रॉब्लम आल्यार भुरग्यांचें तें समा करचें पडटा. जाता तितलें विगींग केल्यार तें बेटर. आमी चिंतचें मे बी ल्हान भुरगीं आतां कित्याक स्पेक्स दिजे, आतां कित्याक काले सर्जरी करचें म्हळ्यार. मोस्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट भुरग्यांनी फर्स्ट 7 years ऑफ लायफान जावचें. ते पयले 7 वर्सां कठीण मस्त इम्पॉर्टंट. सो काले प्रॉब्लम आल्यार त्या फर्स्ट 7 years आमी करेक्ट करचें पडटा. सो एज आय सेड हे शॉर्ट सायट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम. सो एनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू स्पेंड मोर टायम आउटडोर्स अँड वेअरिंग ग्लासेस रेग्युलरली. आनी एक तुमच्या ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टा कडेन स्क्रीन करचें मोस्ट इम्पॉर्टंट.
इम्पॉर्टंट तुम्ही तशें म्हणटना म्हाका सांगलें भुरग्यांक ते ल्हान मोबायल आमी दिवन चड टायम टीव्हीचेर वा स्क्रिनाचेर स्पेंड केल्यार आमच्या दोळ्यांचेर कसो प्रभाव पडटा म्हणून सांगून डॉक्टर आमकां एक्सप्लेन करतले सो डॉक्टर सायंटिफीक रिजन्स कितें म्हणून सांगून तुमी आज म्हाका सांगतात की वय सो भुरग्यांनी कालें जाता म्हळ्यार दोळ्याचे ग्रोथ जावचे ते फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लायफ त्या दळा आमी आतां कशें एक्सरसायज केल्यार आमचे मसल्स वाडटात स्क्रीन टायम इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसायज ह्या भुरग्यांक सो कालें जाता म्हळ्यार दोळ्याचे लेंथ वाडटा मोस्ट ऑफ द टायम अशें एस्पेशली कोणाक फॅमिली हिस्ट्री आसा या दुसरे काले फॅक्टर्स आसात हे लागींचे आमी मुस्त वेळ पळयल्यार दोळ्याचे लेंथ वाडटा ताका आमी शॉर्ट सायट म्हणटा मायोपिया म्हणटा हे सुरू जावचे चड नियर विजन स्क्रीन मात्र न्ही चड लागींची कामां केल्यार भुरग्यांनी अशें सुरू जावचे आनी वडांनी दुसरे प्रॉब्लम्स एस्पेशली कंप्युटर विजन सिंड्रोम म्हणटा IT प्रोफेशनल्सांचे मध्ये आनी सगळो दीस आमी स्क्रिनार बसताना दोळ्यां उदक येवचे हेडेक सुरू जावची दिसाच्या एंडाक दोळ्याचे रावंड टायर्डनेस येवचे हे पुरा प्रॉब्लम्स आमकां पळोवंक मेळटात सो हे कशें प्रिवेंट करचें म्हळ्यार आतां कोणाक आतां मोबायल नासतनाय जायना स्क्रीन सो जाता तितले व्हडले स्क्रीन यूज केल्यार बेटर बिगर स्क्रीन अँड केप्ट ॲट अ सर्टन डिस्टन्स इल्ले पयस एक सेकंड आमी एक रूल ऑफ 20 म्हणून फॉलो करता ते म्हळ्यार हर एका 20 मिनिटां एक पटी एवरी 20 मिनिट्स एक 20 सेकंडाची ब्रेक काण घेवन काही मिनी 20 फीट पयस पळोवचें तितलेंत एस्पेशली इन एडल्ट्स आतां कोण कंटिन्युअस ऑफिस आसा वेळार आनी कंप्युटरार बसतात उठोवन तांकां भायर वचूंक टायम मेळना ॲटलिस्ट तुमी बसल्या कडेन तावन 20 मिनिटां एक पटी दोळे स्क्रिनार तावन काडन काही म्हणी एक पयस पळोवन ॲटलिस्ट ग्रीनरी आसल्यार थंय पळोवन अँड गिवींग दॅट ब्रेक एक 20 सेकंडाची ब्रेक दिवचे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय थिंक अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ऑल द अदर प्रिकॉशन्स विच हांवें पयलेंत मेन्शन केल्या प्रमाणे आनी आमी आनीक आयकलां डॉक्टर थोडे पुटी कान जाता म्हणल्यार म्हळ्यार हांवें एक आर्टिकल वाचताना आमी हात अशे बरेक न्ही करतना हांगा ऊब येता न्ही ते आमी दोळ्यांचेर एक अशें दवरले जाल्यार ताचे तो न्ही बरेंपण लाभता वा एक तुवाल्याचेर आमी इल्लेशे आमचो सुवास सोडून ते तुवाला आमी इल्ले ऊब दिली जाल्यार एक बरेंपण लाभता म्हणून हाचे विशयी तुमी कांय सांगूंक शकतात इज इट गूड इट्स गूड म्हळ्यार तुमी ऑफकोर्स त्या टायमार स्क्रीन पळयनात न्ही इट्स लायक अ ब्रेक फ्रॉम द स्क्रीन अँड ऑफकोर्स एनी मसाज ऑर एनीथींग अराउंड द आय ते इल्लेशें तुमकां रिलॅक्स करता म्हणून तशें बेसिकली तुमी स्क्रीन त्या टायम तितल्या टायमार अवॉयड करता दॅट वे तुमकां तें बेनिफिशियल जाता आतां थोडे पुटी कान जाता सिस्टमाचें काम जावन दी आमकां मोबायल आनी टीव्हीज आमकां अवॉयड करूंक जायना बिकॉज ते आमी काले म्हणटा मॉडर्न डे नेसेसरी इव्हल म्हणून सांगून जावन गेला आतां तशें जाता आसतना एटलिस्ट तांणी तांचे दोळ्यांक एक्सरसायजीस कशे दिवये वा दोळ्यांचे एक्सरसायजीस केले आसात ते इल्लेशे म्हाका सांगतात की डॉक्टर नॉर्मली अदर दॅन द 20 सेकंड रूल दॅट आय टोल्ड यू द रूल ऑफ 20 तें करचें सोडन आमी ते अपार्ट फ्रॉम वर्क आमी काम आमचें सोडन मागीर आमी सोशल मिडिया हे म्हणून ॲक्च्युली तें बरें इन्फॉर्मेशन काडून घेतना बट आमी कालें म्हण मागीर आमी ताजे वयरच टायम स्पेंड करनासता स्क्रोल करना न्ही सो आमी तें अवॉयड करचें मेन कित्याक म्हळ्यार खंयचें ट्रिटमेंट इज द लास्ट ऑप्शन म्हूण सांगायचें जाता तितलें आमी एक्सक्यूज दिवचें कामाचें बट काम जाल्या उपरांतय आमी सगळो दीस स्क्रीन इल्लेशें चड यूज करचें आमी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियसली उणें करचें पडटा सेकंडली एक्सरसायज वॉशिंग द आय आनी पुरा ते चड एक्चुअली हेल्प जायना आनी एस्पेशली टॅप वॉटरांत आनी आतां सांगूंक जायना न्ही थोड्या पटी सो रेग्युलरली वॉशिंग इज नॉट बेनिफिशियल ऑफकोर्स तुमी नाताना आनी पुरा वॉर्म वॉटरांत दोळे इल्लेशे क्लीन करयेत ताजे उपरांत आमी आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स म्हूण दिता टियर सप्लिमेंट्स एस्पेशली कोणाक हे दोळे ड्राय आसात आनी अर्ले सिम्पटम्स आसात हांकां पुरा आमी मेडिकली युजली ट्रीट करता नाजाल्यार मेनली आमी सांगचे रेड्युसिंग स्क्रीन टायम is the best thing to do. Okay. तशें म्हणजे डॉक्टर दोळ्यांचे उरले कले परस समस्या येवचे चान्सेस आसात कले परस आसात येस हांगा दोळो आमची डॉक्टरा जाणटा आयल्या सो ती एक्सप्लेन करतली सो आतां दोळो म्हणून सांगूंक गेल्यार हातूंत सबार स्ट्रक्चर्स आसतात रायट हे मुखलें ट्रान्सपेरंट पार्टाका आमी कॉर्निया म्हणटात सो हे युजली हे कॉर्निया ताजे उपरांत दोळ्याचे मदेगात आसचे दोळ्याचे लेन्स नॉर्मली हे क्लियर आसता ते सोडन फाटल्या कुशीन आसचे दोळ्याचे रेटिना सो ह्या सकट भागांनी प्रॉब्लम्स येवचे चान्स आसा रायट फ्रॉम कॉर्निया तावन लेन्सा तावन रेटिना दोळ्याचे प्रेशर चडल्यार हाका आमी ग्लोकोमा म्हणटा हे अनेक प्रॉब्लम आतां चडोवन गेला लोकां मदें सो अशें दोळ्यांत सबार समस्या असतात एस्पेशली हे पुरा मेनली एज रिलेटेड समस्या युजली आफ्टर 40 आफ्टर 50 हे पुरा प्रॉब्लम स्टार्ट जातात करेक्ट आता मी थोडे पुढे म्हणटा फर्स्ट एड म्हणून सांगून दोळ्यांचे समस्या तेन्ना फर्स्ट एड वर्क जाता गे वा इमिडिएटली आमी कोणा कशें वचाचे ताचे विशयान ते म्हाका इल्ली नॉलेज दितात सो हे कॉर्निया नॉर्मली ट्रान्सपेरंट आसता सो हातूंत काले म्हणी मार जाल्यार तें पर्मनंट
ते आतां खाली आय डोनेशनांत मेळच्या कॉर्नियाजांत रिप्लेस करचें पडटा. आतां तुमी विचारल्या प्रमाणे आतां सदां न्ही आमकां एक केमिकल इंजरी जाल्यार घरा कालें करचें, एस्पेशली सुनो वॉल्स पेंट करतना हें मोस्ट डेंजरस. सो अशें जाल्यार सिंपल कांय ना, रनिंग टॅप वॉटरांत ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनिट्स 30 तावन 40 मिनिटां रनिंग टॅप वॉटरान दोळो बरें करून धुयचे. फर्स्ट एड बरें उदक मारल्यार आनी मागीर नियरेस्ट तुमच्या दोळ्याच्या हॉस्पिटल या दोळ्याच्या क्लिनिकाक गेल्यार मागीर उरले वखदां ती बरोवन दितात. आनी मे बी तुमी फॅक्ट्रीजांत यंगस्टर्स काम करताना प्रोटेक्टिव्ह आयवेअर घालचें सेकंडली इज बेनिफिशियल. अँड रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट्स हेल्मेट ॲब्सोल्युटली नेसेसरी, नॉट ओनली टू प्रिवेंट आय इंजरी, हेड इंजरी प्रिवेंट करूंक आनी हेल्मेट वेअरिंग इज अ मस्ट. कित्याक म्हळ्यार तुमकां गोत्ता विथ द टायप ऑफ ट्रॅफिक आनी पुरा तशें मेनली प्रोटेक्टिव्ह आयवेअर आनी प्रोटेक्टिव्ह हेड गियर घालून दोळ्याचे मेनली हे कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स एवॉयड करियत. ह्या दिसांनी कॉमनली पळोवंक मेळचें आनीक मस्त सर्जरी जावंचे हांवें पळयल्यात कॅट्रॅक्टा विशयान. सो कॅट्रॅक्ट म्हणून सांगल्यार कालें तें जावंक रिजन कालें प्रिवेंट करूंक जाता की आनी एका दोळ्या तें जालें जाल्यार ट्रिटमेंट कशें करियत. कॅट्रॅक्ट सर्जरी हाचे विशयान पुरा म्हाका तुमी सांगतात की डॉक्टर. आतां कॅट्रॅक्ट जावचें दोळ्याच्या लेन्सा भितर नॉर्मली मोदेगात आसचें दोळ्याचें लेन्स. आतां लायट दोळ्या भितर वेताना लेन्स ट्रान्सपेरंट आसा जे ते रेटिनाक पावोन अशें आमकां इमेजीस दिसतात. सो एक एज एडवान्स जाताना लेन्सांत ओपॅसिटी म्हळ्यार लेन्साचें क्लॅरिटी उणें जाता, ताका आमी कॅट्रॅक्ट म्हणचें. सो हें युजली पळोवंक मेळटा आमकां 60 एंड अबव ह्या प्रायाच्या लोकांत. थोड्यांत यंगस्टर्सांत ती सुरू जाता शुगर डायबिटीज आसल्यान आनी थोड्या फावटी इल्ले विग्गी सुरू जावचे चान्स आसा. हाजे सिम्पटम्स काले म्हळ्यार मोस्ट कॉमन सिम्पटम गेरें दिसचें, ब्लर जावचें विजन, गेरें दिसचें, वळख कळना, हें एक सिम्पटम. दोळ्या भितर कालिंगी आड आयिल्ल्या बरी परमनंटली इल्लेशें आड आसता, एक प्लास्टीक थ्रू पळयल्ल्या बरी तशें जाता. एक वळख कळना सेकंड सिम्पटम आसतालें. तिसरें म्हळ्यार थोड्यांक कामन बिल्लू ते रेनबो दिसचे बरी तशें थोडे सिम्पटम्स सांगतात. तशें एक एकल्यांत एक तराचे सिम्पटम. मात्र पयलें बरी दिश्ट आसल्ल्यांक सडनली 60 वर्सां चड जाताना या अशें आड जावचें या गैरें जावचें दिश्ट हें कॉमन सिम्पटम कॅट्रॅक्टाचें. आनी हाका मेडिकल ट्रिटमेंट म्हणून अशें ना. ह्या काळार आदल्या काळार कॅट्रॅक्ट अशें वायट जावचें म्हणसो राखताले. वय अशें वायट जावचें म्हणसो राखताले. ह्या आतां एडवान्स सर्जरीज आयल्यात. अशें आसल्यान कॅट्रॅक्ट अर्ली स्टेजार ट्रीट करियेत. वय सर्जिकल ऑप्शन्स तुमकां मस्त आसात. आतां फेको इमल्सिफिकेशन या ताका आमी लेजर सर्जरी म्हणटा अशें घालून आमी हें कॅट्रॅक्ट आयिल्ले लेन्स काडून ह्या बदलाक आमी आर्टिफिशियल लेन्स येत्त पावराचें बसोवचें. कित्याक म्हळ्यार पेशंटाक म्हळ्यार मनशांक ऑपरेशन जाल्या उपरांत ती क्लियर दिसच्या खातीर आमी करता. आतां हांवें आयकल्या प्रमाणे आतां लेजर सर्जरी म्हणून आसा आनी पयलें पुरो हांव चिंता ते रेडिओ हें फ्रिक्वेन्सी मॅन्युअल सर्जरी करताले. सो ताचे मदीं हाचे मदीं डिफरन्स काले आनी चडाव आतां करनात म्हणून हांवें आयकलां. सो ते खंयच्या खातीर काले रिजना खातीर म्हण तुमी म्हाका सांगतात एक्सप्लेन करतात. आदल्या काळार त्या दाळा आमकां हें मायक्रोस्कोप आनी हें सूक्ष्म सर्जरी करचे वस्तू नातल्ले. टेक्नॉलॉजी मेनली. आतां टेक्नॉलॉजी एडवान्स जावन येताना सर्जरी एडवान्स जाल्या. अनेक काळ म्हळ्यार आदल्या काळार लेन्साचें डेव्हलपमेंट तितलें नातलें. सो तुमी पळोवंक आसूंक पुरो एक 40-50 इयर्स 40 वर्सांच्या पयलें ऑपरेशन जाल्ल्यांक दाट वॉकल दिताले ऑपरेशना उपरांत न्ही सोडा ग्लास म्हणटा तशें जाता. सो आतां आमी ते ग्लास नासतना करियेत पेशंटाक. कित्याक म्हळ्यार आमी ते टेक्नॉलॉजी एडवान्स जाल्ल्यान लेन्स आमी आर्टिफिशियल लेन्स बसयता एक. आनी एक एडवांटेज ऑफ मेशीन सर्जरी म्हळ्यार तुमकां गाय ल्हान आसता. कॅट्रॅक्ट करताना गाय आतां खंय सर्जरी जाताना गाय एक आसता. सो दोळ्यान तो गाय ल्हान आसता. सो त्या खातीर ऑपरेशन जाल्या उपरांत रिकवरी फास्टर आसता. ते मेन. आतां कॅट्रॅक्ट सर्जरी केल्या तर तें करेक्शन जावन वॉकलो ते एवॉयड करियेत गी, स्पेक्स ते एवॉयड करियेत गी, ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात गी डॉक्टर. वय तशें सुमार तराचे लेन्स आसात. युनिफोकल लेन्स म्हणून कॉमनली घालता आमी. तातूंत पयशिल्ली दिश्ट बरी येता, लागींच्या दृश्टीक वॉकल जाय पडटा. आनी मागीर तुमी विचारल्या प्रमाणे मल्टीफोकल म्हूण लेन्सेस आसात. सो ते घाल्यार दोळ्या भितर ग्लास नासतना
मॅनेज करियेत Manage पयशेली करियेत. आनी लागींची दिश्ट सो खंयचे लेन्सी पेशंटाच्या कंडिशना प्रमाणे घालचे आमी सो एक म्हळ्यार रेटिना हेल्थी आसीचे सो जस्ट कॅटरॅक्ट सर्जरी केल्यार पावना दुसरे स्ट्रक्चर्स दोळ्या भितर आसले फॉर एक्झाम्पल दोळ्याचे प्रेशर आसो न्हू ग्लोकोमा म्हणलें हांवें ते आनी एक दोळ्याचे रेटिना हेल्थी आसीचे सो द एंड रिजल्ट सगळ्या दोळ्याच्या ओवरऑल हेल्था वयर डिपेंड जावन आसता लेन्सा वयर मात्र नाही करेक्ट एकलो तुम ऑफ्थमॉलॉजिस्ट कशें वेता जाल्यार कल रितीचे सवाल तांचे कडेन कल इन्फॉर्मेशन खाण घेवचें पडटा ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात फर्स्ट 40 इयर्स आमकां युजली काही प्रॉब्लेम आमच्या दोळ्यान बघाना Correct. आनी 40 वर्सां जायचे जाल्यार आमकां ल्हान अक्षरांची प्रॉब्लेम सुरू जाता ल्हान Right. अक्षरां दिसना ताका आमी प्रेस बायोपिया म्हणटा Okay. हे हर एक की सुरू जाता मे बी इल्ले विगी सुरू जाता इल्ल्यांक इल्ले लेट सुरू जाता Okay. त्या खातीर 40 वर्सां उपरांत वर्साक एक पटी म्हणी तुमच्या नॉर्मल सामान्य जनरल ऑफ्थेल्मॉलॉजिस्ट म्हणटा आमी तुमचो फॅमिली ऑफ्थेल तांच्या कडेन तुमी फर्स्ट विजीट डेफिनेटली हें करयात खंयच्याय ऑफ्थेल्मॉलॉजिस्टा कडेन वेताना डेफिनेटली दोळ्याची दिश्ट एक चेक करता आमी दोळ्याचे प्रेशर हें ग्लोकोमा स्क्रीनिंग म्हणटा तें करता आमी आनी रेटिना सगळ्यांचे रेटिना चेक करता आमी सो ते तीन युजली आमी इन्सिस्ट करचे इवन पेशंट्सांनी येताना एक रेटिना चेकअप एक प्रेशराचे आनी एक दिश्ट हे तीन 40 वर्सांकी चड असल्यानी ॲटलिस्ट वन्स अ इयर करीचे पडटा शुगर आसल्यानी ऑल द मोर कित्याक म्हळ्यार डायबिटीज दरम्यान मुस्तू प्रॉब्लेम्स जातात दोळ्यांत सो साखरेचे प्रॉब्लेम असल्यानी डेफिनेटली ॲटलिस्ट वन्स अ इयर इवन लेस दॅन 40 एज असल्यानी टेस्ट केल्यार बरें बेटर म्हणून आता तुम्ही सांगताना म्हाका मस्तुपडी तुम्ही प्रेशरा विशयान सांगले आता प्रेशर म्हणताना ब्लड प्रेशर इज डिफरंट आई प्रेशर इज डिफरंट सो ब्लड प्रेशर आणि आई प्रेशर असे डिफरन्स काले आणि आई प्रेशर आम्ही काल्याक चेक करीचे तो कितल्या भितर असल्यार नॉर्मल हाचे विशयी दिले म्हाका सांगतात की डॉक्टर दोळ्याचे प्रेशर इज इल्लें दुसरें ब्लड प्रेशर बट समटायम्स इट इज को एक्झिस्टंट एक सेकंड नॉर्मल दोळ्याचे प्रेशर 10 ते 20 भितर आसता नॉर्मली एक रेंज तें बट हे हाका आमी ग्लोकोमा म्हणटा दोळ्याचे प्रेशर ह्या ग्लोकोमाचे स्पेशालिटी कालें म्हळ्यार हाका काही सिम्पटम्स आसनात राईट सो काही सिम्पटम्स आसनात मे बी एक इल्ले लेट स्टेजान सायडीची दिश्ट उणें जावन येता ग्रॅज्युअली उणें जावन येता ते एक सिम्पटम आसता आनी कंप्लीट दिश्ट वेची लास्ट स्टेज ऑफ ग्लोकोमान त्या खातीर ग्लोकोमा एक प्रॉब्लम वर्साक एक पटी म्हणी दोळ्याचे स्क्रीनिंग करून दोळ्याचे प्रेशर चेक करचें बेटर ओके आता तुम्ही म्हणताना म्हाका सांगले रेटिनाचे थोडे प्रॉब्लेम येवचे चान्स असता म्हणून म्हळ्यार एक आमी सांगता मोती बिंदू म्हणून सांगता आता मोती बिंदू म्हणून सांगल्यार आमचे रेटिना फाटल्यान एक जेल असता ते प्राय जावन येयल्ले मसल्साचे सकत उणी जाता आसतना ते जेल निसरून वेता ताचे दरम्यान दिश्ट उणी जावची असता म्हणून सांगून ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात की डॉक्टर मोती बिंदू म्हळ्यार कॅटरॅक्ट कॉमन मॅनाच्या लँग्वेजीन ताच्या फाटल्यान विट्रियस आनी रेटिना म्हणून आसता सो एज रिलेटेड चेंजेस जावचे चान्सेस आसात रेटिनांत टेर्स होल्स येवचे चान्स आसात आनी एक म्हळ्यार डायबिटीज आसल्यांत ब्लिडींग जावचे चान्स आसा रेटिनांत सो हे आमी पयल्यांत स्क्रीन करून डिटेक्ट केल्यार हाका लेजर केल्यार टायमार लेजर केल्यार ते ब्लायंडनेस आमी अवॉयड करियेत कंप्लीट दिश्ट वेची अवॉयड करियेत मोस्ट ऑफ द टायम कालें जाता शुगर आमी ब्लड मात्र चेक करता सो ब्लड चेक करून आमचे शुगर नॉर्मल आसा म्हणटा सो डायबिटीज आल्ल्यांक ब्लड शुगर मात्र इम्पॉर्टंट न्ही ते ड्युरेशन इम्पॉर्टंट कोणाक 5 वर्सां 10 वर्सां कितले चड वर्सां तुमकां डायबिटीज आसा तितले हायर रिस्क दोळ्याचे रेटिनांत किडनींत प्रॉब्लेम येवचे सो आमचे शुगर बरें कंट्रोलार आसा आमकां काही प्रॉब्लेम येवचे चान्स ना तशें सांगचें एक्चुली हें सो आमी नॉर्मली आतां फिजिशियन्स आनी एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट म्हणून आसतात स्पेशलिस्ट हांगच्या कडेन तुमी विजीट केल्यार तांणी कंपल्सरी आई रेटिना स्क्रिनिंगाक धाडटात कित्याक म्हळ्यार अगेन हांवें सांगलां बरी ग्लोकोमा बरींत रेटिना डिजीजांकी सिम्पटम्स आसनात खाली सेंट्रल विजन गेल्यार त्या दाळा मात्र कळचें सो ताका आमी डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा सो त्या खातीर वर्साक एक पटी म्हणी डेफिनेटली स्क्रीन करचें इम्पॉर्टंट थोडे पुटी आमी म्हणटा ब्लड प्रेशर वा आय नर्वान थोडे पुटी ब्लॉकेज जावचे चान्सेस असतात पाचे वरवीं थोडे प्रॉब्लेम येवचे चान्स असतात ताचे विशयी सांगतात सो दिश्ट गेरी जावची दुसऱ्या रितीर आतां हांवें सांगल्या प्रमाणे कॅटरॅक्टांत स्लोली प्रोग्रेसींग थोड्या दिसां वर्सां म्हणी प्रोग्रेस जाता कॅटरॅक्ट तशेंच सांगतना ग्लोकोमा सिम्पटम्स आसनात म्हळें हांवें सो थोडे सिम्पटम्स आतां तुमी सांगल्या बरी वेसल ब्लॉक जाता त्या पेशंट्सांक सडन एक दीस सकाळीं उठ्ठाना दिश्ट ना म्हणून
तशें येवचे सो ते तुमकां कशें स्ट्रोक या हार्ट अटॅक जाता तशेंच दोळ्याच्या रेटिनांत स्ट्रोक जावचे म्हणचे हें वेसल ब्लॉक जाताना दोळ्यान तशे ब्लड वेसल जाता ताका सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज आनी वेन्स म्हणून असतात सो मे बी हार्टाचे प्रॉब्लम आल्यार सडनली एक ब्लड क्लॉट दोळ्या भितर वचून ब्लॉक जावचे चान्स आसा हाय ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आसल्ल्यांक हाय शुगर आसल्ल्यांक थोडे ब्लडाचे क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स या ब्लिडींग प्रॉब्लम्स आसल्ल्यान हांच्यात आमी हे चड हे वेसल ब्लॉकेज पळोवंक मेळटा सो युजली हे पेशंट्स सडन उठ्ठना एका दोळ्यान दिश्ट ना दूख आसाना काही आसाना मात्र दिश्ट ना हे सडन इव्हेंट रेटिनल डिटॅचमेंट जाल्यार या अशे वेसल ब्लॉक जाल्यार सो इमिडिएटली गेल्यार मेनली ह्या पेशंट्सांनी तांचे सिस्टमीक दुसरे प्रॉब्लम जात न्ही तुमी सांगले डायबिटीज ब्लड प्रेशर हे कंट्रोल करचे मेन हांच्या ह्या तराच्या पेशंटांत हे सोडून आमी युजली दोळ्याक लेजर एक्सेट्रा करता इंडिकेटर आसल्यार ते सोडून ब्लड टेस्टांनी करून पळयता हाजें कारण कालें म्हणून बट अगेन शुगर आणि बीपी कंट्रोल करचे मेन इम्पॉर्टंट चढा वता थोडी नाईट शिफ्टाचे निबरा काम करतात तळ्यांनी तांचे हेल्थ वा तांचे स्पेशली दोळ्यांचे हेल्थ कशें सांबाळ्ळी येता वॉट कॅन दे डू जाता तितले न्हीद इम्पॉर्टंट Rest is important. 8 hours रेस्ट एंड हे न्हीद इम्पॉर्टंट ते सोडून बॅलन्स डायट having enough protein in the diet especially आता इंडियात आमी पळोवचे प्रोटीन इल्ले डेफिशियंट मे बी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तांचे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन्क्लूड करीचे आमी डायटांत हायड्रेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एटलीस्ट ड्रिंकींग 2 liters ऑफ वॉटर ने सदां 2 लिटर म्हणसर उदक पियेल्यार हेडेक्स दुसरे प्रॉब्लम्स डिहायड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हे पुरो आमी अवॉयड करियेत अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी सांगल्या बरी स्पिनॅच हे आमचे वालचे भाजी या येल्लो वेजिटेबल चड पपाय हे पुरो दोळ्याच्या हेल्थाक बरें बट मेनली गुड स्लीप गुड एक्सरसाइज अँड रेस्ट अँड अ बॅलन्स डायट जनरल बॉडी हेल्थाक इम्पॉर्टंट अशें म्हणटा आसतना घडये सायनस प्रॉब्लम आसल्ल्यांक वा मायग्रेन येतल्यांक आनी पुरा तांकां दोळ्यांचे हेल्थाक कशें इम्पॅक्ट पडटा हाचे विशीं दिलें म्हाका सांगतात की डॉक्टर वय मायग्रेन आनी आसल्ल्यांक थोडे ट्रिगर्स असतात थोड्यांक सनलायट या मुस्तू उदक पियेनात जाल्यार या चड स्क्रीन टायम या कॉफी थोड्यांक हे पुरो दुसरे ट्रिगर्स असतात सो हर एकल्यांनी तांचे ट्रिगर्स काले म्हणून फस्ट सोदून काडीचे थोड्यांक न्हीद उणें जाल्यार सुरू जाता सो ते मेन मायग्रेनाक मोर दॅन ट्रिटमेंट प्रिव्हेन्शन अँड लायफस्टायल मॉडिफिकेशन इज द मेन की टू ट्रिटींग मायग्रेन म्हणचे आमी ते सोडून सायनस प्रॉब्लम आल्यार डेफिनेटली स्टीम इनहेलेशन हे पुरा करियेत आनी ENT स्पेशलिस्टाक डेफिनेटली एक फावटी कन्सल्ट करचे बेटर कित्याक म्हळ्यार रेकरंट सायनस आयल्यार काले म्हणी नाकाचे ब्लॉक काले आसचे चान्स आसा सो हाजे तावन दोळ्यांत थोडे फावटी इन्फेक्शन जावचे चान्स आसा कंजंक्टिवायटीस म्हणून आयकलां मिशेल जाताना सो हे कित्याक म्हळ्यार एज यू सेड ते पुरो इंटरकनेक्टेड सो दोळे तांबडे दोळे जावचे व्हायरल इन्फेक्शन जावचे हे पुरो आसतना आमी युजली ओवर द काउंटर मेडिकेशन काडून घेवचें पडलाक जस्ट फार्मसीक वचून एक फावटी आमी आमच्या नियरेस्ट आय स्पेशलिस्टा कडेन दाखोवन अशें ट्रिटमेंट काडून घेवचें बेटर आतां हांवें सुमार कडेन आमी आयकलां आतां ऑल्टरनेटीव मेडिसिन जी येवन आसात आतां चडावो थोडे पेशंट्स तुमकां एक्सपिरियन्स जाला जावंक पुरो तुमचे कडेन येवच्या पयलीं पुरा गूगल करून सेल्फ काले म्हळ्यार डायग्नोसीस करून येवचे तले आसात पूण तुमी आतां गूगल करतना जाल्यार एकाचे संगतीत विशयान तुमी गूगल करतात जाल्यार ते फिल्टर करून ते कशें समजोवन काडोवचें हाची तुमी माहिती दिल्यार म्हाका बरी आसली सोर्स म्हळ्यार मे बी अशे पॉडकास्टांनी आल्यार एक्चुली बेटर 1-on-1 कोणी म्हणी स्पेशलिस्टाचे टॉक्स आसतना ते बेस्ट इन्फॉर्मेशन ते सोडून गुगलार एज सच अशें सोदून गेल्यार मुस्तू इन्फॉर्मेशन आसता मे बी खंयचे ऑफिशियल वेबसायट्सांत या थोडे फावटी हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा तांचेच ऑफिशियल वेबसायटांत अशें एकेका टॉपिका विशयंत आसता उलोवन तांणी आर्टिकल्स असतात या जर्नल्स आतावन अशें तुमी इन्फॉर्मेशन काडून घेत but don't follow the influencers. No. But the thing is, medical terms थोड्या पटी मस्त जाणांक कर्स जातात अर्थ जावंक but everyone has a right to information so it is good to read well but better to consult आणि ते राईट इन्फॉर्मेशन आमकां समजून काडून घेवचें बेटर कित्याक म्हळ्यार काले इंटरवेन्शन या काले मुखारेच्या पयलें करेक्ट त्या विशयान समजून काडून घेवन आनी तुमच्या डॉक्टरा कडेन डेफिनेटली हांव चिंता कोणी डॉक्टर हेजिटेट करना तुमचे पुरो डाउट्स क्लियर करूंक सो डेफिनेटली तुमच्या फॅमिली डॉक्टराक या इवन आमकां फादर मुल्लाजान पुरो स्पेशलिस्ट आसा आमी सो येवन केदळाय तुमी तुमचे डाउट्स क्लियर करियेत एका हेल्दी मनशान आपणाचे दोळ्यांची एक दिस्ट नॉर्मल लायफांत कशें सांबाळून खाणान वचूं आनी चड आमकां पिडा येनातल्या बरी आमी कशें प्रिवेंट करया बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्यूर म्हणटात तुमचे एक्सपिरियन्सावेर बेस जावन एखाद्या वेळार आमच्या लोकांक तुम्ही आमच्या दोळ्यांचे हेल्थ कशें सांबाळ्ळेत म्हणल्या विशयांत
ल्हान संदेश दिवचो ना कितें म्हणून कशें सो आमी ल्हानपणांतावनूच सुरू करीचे आमच्या भुरग्यांत आमी सांगल्या प्रमाणे हेल्थी लायफस्टायल आतां स्कुलान ती मस्तो एक्टिविटीज आसतात जाता तितले आमी तांकां एनकरेज करीचे सो स्पेंडींग आउट टायम आउटडोर्स वताचे एक्सपोजर इज इम्पॉर्टंट सनलायट एक्सपोजर आदल्या काळार पुरो सकाळीं सांजेर वतांत इल्लें रावयतालीं भुरग्यांक सो आतां भायर खेळचें इल्लेशें आमी एनकरेज करीचे आनी जंक फूड एक्सेट्रा एवॉयड करीचे चिप्स तें पुरो आर्टिफिशियल फूड्स जाता तितले आमी नॅचरल फूड्स फ्रुट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एनकरेज स्क्रीन टायम जाता तितलें उणें करीचे भुरग्यांनी आनी हांवें सांगल्या प्रमाणे स्कूल जॉयन जावच्या पयलें एक पटी म्हणी दोळ्याचें चॅकअप करचें बेटर भुरग्यांनी व्हडांक सांगिजे जाल्यार 40 इयर्सा उपरांत डेफिनेटली एवरी इयर एक पटी म्हणी दोळ्याचें चॅकअप करीचे दोळ्याचें चॅकअप करतना दिश्टीचें चॅकअप प्रेशराचें आनी रेटिना चॅकअप हे 3 आमी इन्सिस्ट करीचे आनी डेफिनेटली ग्लासीस दिल्यार भुरग्यांक एस्पेशली एनकरेज करीचे ग्लासीस केदाळाय दवरूंक आनी उरिल्ले सांगती एडल्ट्सान ती सेम आमी लायफस्टायल जाता तितलें एक्सरसायज इनकॉर्पोरेट करीचे आमच्या लायफान जाता तितलें विग्गी स्टार्ट केल्यार बेटर आमचे मसल बिल्ड करतना युजली हेल्थी लायफस्टायल ब्लड प्रेशर शुगर्स एक्सेट्रा कंट्रोल जातात मेडिकेशन वयर डिपेंडन्सी उणें जाता हें पुरा करन तशें केल्यार डेफिनेटली लॉंग एंड हेल्थी लायफ यू कॅन चडावत भुरग्यांक आमकां मोबायल एवॉयड करूंक जायना कित्याक तांकां इल्लें एंटरटेनमेंट जाय जे आमी आमच्या कामार आसतना दिसाक एक अर्दो घंटो म्हणी तांकां आमी एंटरटेनाक दिवचें पडटा पूण एका दोळ आमी दिवचें जाल्यार भुरग्यांक कर्ल ही प्रोग्रामां बरी बट थोडी कार्टून्स आसात थोडी रायम्स म्हणून आतां फेमस थोडी चॅनलां आसात तें पुरो भुरग्यांक दाखय बिकॉज इट इज एट्रॅक्टीव सो हाचे तावन भुरग्यांक कशें तांणी प्रिवेंट करीत हाचे विशीं दिलें म्हाका सांगतात की डॉक्टर आतां प्रिवेंट करूंक जायना एक पेरेंटल कंट्रोल म्हणून घालयेत फोनांनी तें एक अशें भुरग्यांक आतां बुक्स आमी जाता तितलें एनकरेज करचें बेटर रादर देन आमी मोबायलार प्रोग्राम्स वचच्या की जाता तितलें आमी बुक रिडींग एनकरेज करीचे म्हूण चिंता हांव तें आतां आउट ऑफ फॅशन जावन गेलां सो मे बी तें आनी एक डॉक्युमेंटरीज आनी भुरग्यांक एनकरेज करियेत वॉच पळोवंक ते सोडून थोडे व्हिडिओ गेम्स इल्ले एंटरटेनमेंटाक दिवयेत नो हार्म इन दॅट सो बट एवरीथींग एक लिमिटार करीचें पडटा सकट कालें केल्यार आमी तांकां लिमिटार आनी तांकांत एनकरेज करीचें अशें एखाद्या वेळा तुमची भुरगीं तांकां दिया अर्दो घंटो 1 घंटो स्क्रीन टायम आमी दिवचें पडटा दितात जाल्यार तुमी एक घडी त्या भुरग्या सांगात बसोन ते पळयत आसतना स्क्रीन कितल्या सेकुंडाक हेवटी ते स्क्रीन चेंज जाता की म्हणून पळया म्हळ्यार हायपर स्टिम्युलेटींग आमी दिलें जाल्यार ते एक तांच्या भुरग्यांच्या ब्रेनाकी बरें न्ही आनी आनीक कालें म्हणून सांगल्यार ते स्क्रीन चेंज जावन आसतना तांच्या दोळ्यांचेर ते मस्त प्रेशर पडटा जाल्यार देखून घडये घडये फ्रेम चेंज जावन जातली प्रोग्रामां भुरग्यांक दिनासल्यार डेफिनेटली तें बरें पडटा आमचो एक संदेश तुमी आमच्या लोकांक दिवचो जाल्यार तुमी कालें सांगूंक कशें येतात फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर इनवायटींग मी ऑन दीस शो आनी सांगितलें जाल्यार इम्पॉर्टंट इज स्क्रीनिंग एक हांवें इन्सिस्ट करचें जाल्यार तुमच्या नियरेस्ट ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट तुमच्या फॅमिली डॉक्टरा कडेन वचून थंय तावन तुमी रेफर जावयेत स्पेशलिस्टां कडेन रेटिना स्पेशलिस्ट या ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट अशें सेकंड गूड एक्सरसायज गूड न्यूट्रिशन एडिक्वेट अमावंट ऑफ स्लीप न्हीद बॅलन्स डायट हें पुरो आमी फॉलो केल्यार डेफिनेटली आमकां सगळ्यांक एक लॉंग एंड हेल्थी लायफ लीड करियेत म्हणून हांव चिंता तुमी चिंतात ओके आनी तशेंच फादर मुल्लासाचे साबार कडेन आई कॅम्पां आसतात हांगा आमचे बिकर्ना कट्टे इन्फिनियर श्रायना दत्त हरे एका फेस्ता वेळार जावन दी अर्ले पुरो मेडिकल चेकअपाक तुमी आयल्या वेळार हांगासर एका तुमकां चीट बरोवन दिली जाल्यार हॉस्पिटलाक वचून तुमकां फ्री ट्रिटमेंट आसचें आमच्या फादर मुल्ला हॉस्पिटलांत मात्र अदर दॅन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल देखून अर्ली पुरो फेसिलिटी आमच्या कम्युनिटीक आसा जाल्ल्यान दयाकन असो उपयोग तुमी कण काणगे आमचो डॉक्टर हांगा सावन सांगूंक आशा येता तुमी सांगलें कॉर्निया डोनेशन करतात आई डोनेशन करतात म्हणून हाचे विशयान म्हाका इल्लें नॉलेज दिया आई डोनेशन म्हणून सांगल्यार कालें ते मेल्या उपरांत ते करचें गी आनी मेल्या उपरांत सगळो दोळो काडटात गी वा काले कॉर्निया मात्र काडचें गी आनी कसले पुरो पार्ट्स रिप्लेस जातात आमी आई डोनेशन खंयसर वचून करी येता हाचे विशयान म्हाका सांगतात हें तुमी मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिका विशयी उलयलें आई डोनेशन म्हणटाना युजली आमी कॉर्निया मात्र काडचें सो हें कोण हू इज अ आई डोनर कोण एलिजिबल आसा एनीबडी कोणी 2 वर्सां प्रायाच्या वयर तावन अप्पर लिमीट ना 100 वर्सांच्या प्रायाच्या मनशाकी ताजे दोळे डोनेट करियेत सो डोनेट करचें म्हळ्यार आमी जिवंत आसतना आमचे दोळे प्लेज करता युजली हांगाचे पुरा मेडिकल कॉलेजीस इवन फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेजीसांत फॉर्म्स मेळटात आमी प्लेज करन एक कार्ड दिता सो आमी प्लेज केल्यार इमिडिएटली कोणी येवन आमचे दोळे व्हरता तशें म्हणना आमच्या फॅमिली मेंबर्साक आमी इन्फॉर्म करीचें पडटा सो तो मनीस सरून विदीन 6 hours 6 घंट्या भितर इवन डेथ आतां घरा जाल्यारय वडना नियरेस्ट आई बँकाक इन्फॉर्म करियेत फॉर एक्झाम्पल फादर मुल्लराच्या कॅज्युअलिटीक कॉल केल्यार विदीन 6 hours आमी हांगा 30 kilometers रेडियसांत घरा येवन डेथ घरा जाल्यार नाजाल्यार हॉस्पिटलांत जाल्यार आमी युजली कॉर्निया
काण घेता पेशंट आतां काडटा आनी हे सगळ्या प्रोसिजराक 15 मिनिट्साकी चड जायना सो इवन बरियल एक्सेट्रा एफेक्ट जायना सो दोळ्याचे स्ट्रक्चर एक्सेट्रा या डिसफिगरमेंट हे जायना कित्याक म्हळ्यार आमी बरें करून स्टिच घालता सो पेशंट्साच्या रिलेटिव्जांक की अजंत काही डिस्टर्ब जायना हे जाल्या उपरांत ते आमी नेसेसरी डोनर्सांची लिस्ट आसता ते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसा वयर आमी ते ट्रान्सप्लांट करचे सो कोण डोनेट करीत अबव द एज ऑफ 2 वर्सांकी चड अपर लिमिट ना सेकंड विदिन 6 hours आनी जिवंत आसतना प्लेज एक वेळ प्लेज करोना जाल्यार फॅमिली मेंबर्सांक डोनेट करीचे म्हूण आशा आसल्यार तांणी कॉल करून इन्फॉर्म केल्यार डेफिनेटली आमी तांचे कॉर्निया काडून घेवचे सगळो दोळो डोनेट करूंक जायना सो इट इज ओनली द कॉर्निया मात्र काडटा ओके तशें तुमी घरात येवन जाल्यार ते कॉर्निया काडचे तरी विलेवरी आसा अशें म्हणटा आसतना म्हाका बॉडी डोनेशना विशयांत तुमकां नॉलेज आसा जाल्यार इल्लेशे आमच्या प्रेक्षकांक दिवयेत गे म्हणून हांव तुमचे कडेन बॉडी डोनेशन इल्लें व्हडलें प्रोसिजर ते युजली हॉस्पिटलाच्या मेडिकल सुपरिंटेंडंटाक कॉन्टॅक्ट करचें पडटा ते जाल्या उपरांत युजली मेडिकल कॉलेजीसांक डोनेट करीत वय तातूंत थोडे स्किन डोनेशन आनी आसता बॉडी डोनेशन म्हणटाना आनी एक लर्निंग पर्पजाक डोनेट करचें सो दोळ्याचे डोनेशन आफ्टर डेथ जावचे थोडे पार्ट्स बॉडी ब्रेन डेड आसून उरिल्ले जीव आसतना ऑर्गन डोनेशन म्हणटा आमी ते एक दुसरें टॉपिक बट बॉडी डोनेशन म्हळ्यार तशें मस्त डिविजन्स आसात ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन ते युजली हॉस्पिटलाच्या मेडिकल सुपरिंटेंडंटाक कॉन्टॅक्ट करता आमच्या दोळ्यांचे कॉर्निया आमी कोणाक दिलें जाल्यार आनी कोणाक समसरस उजवाड पळोवन चिंतले एक भाग मेळटलें देखून दया करून हाचे विशयांत चड आनी चड माहिती जोडून घेवन सिंपल करूंक येना हांवें केलां जस्ट तुमी फादर मुल्लाजाक वा खंयच्याय आमच्या मेडिकल कॉलेजीक वेचे ते एक फॉर्म मेळटा ते तुमी फिलअप करन ताचे एक ऑर्गन डोनर म्हणून सांगून कार्ड काण घेना जाल्यार तुमच्या कुटुंबाच्या तुमी तिळसिलें जाल्यार तुमच्या मरणा नंतर तुमचे दोळे तुमचे कूड वा तुमचे कुडीचे कसले ऑर्गन्स आसात ते डोनेट केले जाल्यार आनी कोणाक जिवीत लाभूंक आमच्या मरणा वरवीं आनी कोणाक जिवीत लागता जाल्यार ते उपयोग जावन दे म्हणून सांगून ह्या मुखार उलो दिवंक कशें येता तर डॉक्टर थँक्यू सो मच सो आनी बऱ्यांतले बरें इन्फॉर्मेशन तुमी आमकां दिल्या सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कार्मेल कॅफे आनी हांगासर बसून आसा जावं आमी इन्फेंट जिजस श्राइन तो सर्वीस पळय देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालन येदोळ म्हणचे तुमचे तावन मस्त आमच्या लोकांक सेवा मेळ्ळ्या आनी मुखारी तुमकां बरी भलायकी दिवन तुमचे तर आणखी चड आनी चड लोकांक बरेंपण जावन दी म्हणून हाचे मुखांत राव म्हाका कशें येता सो ऑल द बेस्ट टू यू थँक्यू सो मच आय होप तुमी एन्जॉय केलो म्हणून हांव पात येता डेफिनेटली एन्जॉय केलें ओके तर मोगाचे विक्षकांनो आज दोळे कशे सांबाळचे दोळ्यांची भलायकी कशी सांबाळची आनी एका दोळ्या दोळ्यांक हालींय जालें जाल्यार खंय वचून कशें इन्फॉर्मेशन काडचें आनी कशें ताका ट्रिटमेंट काडचें म्हणून सांगून डॉक्टर सरिता लोबोन आमकां बऱ्यांतली बरी माहिती हांगासर दिल्या देखून दया करून कोणाक तांकता दया करून व्हिडिओ शेअर करा कित्याक तुमी शेअर केल्ल्या वरवीं तुमकां उपयोगाक पडना जावंक पुरो पण आनी कोणाक उपयोगाक पडलें जाल्यार तुमकां आनी म्हाका दोगांयकी बेसांव मेळ्ळ्या बरी देखून जाता तितल्या लोकां लागीं हो व्हिडिओ शेअर करा आमचे कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी कार्मेल कॅफे हर एक शुक्रारा 7:30 वरार पळोवंक विसरा नाकात आनी ताचे उपरांत तुमकां 7:30 वरार पळोवंक जायना जाल्यार ताचे उपरांतली तो व्हिडिओ युट्यूबार आसतलो देखून दया करून पळया शेअर करा कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी तिळसिया कितें बरें लागोना कितें बरें करीत आसलें तेंय आमकां बऱ्या उतरान तिळसिलें जाल्यार आमी खंडीत जावन बरें करूंक प्रयत्न करतले आनीक आमचे विक्षक लागीं हांव विचारूंक अशें येता तुमकां खंयच्या विशयाचेर माहिती जोडूंक जाय कोणाक आमी हांगासर आपोवन बऱ्यांतली बरी माहिती तुमचे कशें हाडी येता हाचे विशयांत आमकां बरोवन एखाद्या आमच्या स्क्रिनार नंबर आसा वा कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिलें जाल्यार त्या मनशांक आमी तुमच्या मुखार हाडूंक प्रयत्न करतले तवळ पर्यंत कार्मेल कॅफे पळोवन रावा येवन छापत्यांत परत बऱ्यांतली बरो टॉपिक आनी तुमच्या मुखार परत हांव आसतली तवळ पर्यंत मेस्ताक देव बरें करूं.